जीव आसा, सगळ्यांचे जीवदान आसा ते अनमोल आसा आणि आमच्या निष्काळजीपणाक लागून ह्यो केसी आमी वाडलेले आसा. आमी कोणाचेर दोष दिनासतना आमी स्वता कशें वागपाक जाय, सरकारान जे निर्देश दिल्या त्या निर्देशा प्रमाणे सगळ्यांचे आमी पालन करपाक जाय. आमकां दिसता की गांवांनी जर कोणाक अशे सिम्पटम्स येयले, कोणाक थंडी, कोणाक ताप येयलो, कोणाची तकली दुखपाक लागली जाल्यार तांच्यांनी कृपया घरांत रावचे न्हय, सगळ्यान पयलीं हॉस्पिटलांत वचून आपली टेस्ट करून घेवपाची. ताका लागून तांकां बेगींतल्या बेगीन तांचेर मेडिसीन मेळटलें आणि तांचो जीव वाचतलो. घरांत रावले, आयज जे प्रमाण आमी पळयलें, मृत्यूचें प्रमाण पळयलें, हेचें कारण आसा आमी सगळे घरांत सोंसून रावता आणि अंत्य टायमार आमी हॉस्पिटलांत वयता आणि मागीर तेचो इलाज जायना. अशें कृपया करूं नाकात. आणि जे पंचायतीन निर्णय घेतलेलो आसा 7 ते 15 तारीख पर्यंत सगळ्यांनी कृपया परत एकदा कळकळीची पंचायतीच्या वतीन तुमकां विनंती करता की सगळ्यांनी हो जो निर्णय आहा तो मान्य करून आमी सगळेजाण तुमी आमकां सहकार्य करताले अशी परत एकदा विनंती करता आणि दोन शब्द पुढे करता.